नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमका सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. पळोवया 4 वरांच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज आपल्या मन की बात कार्यावळींतल्यान देश विदेशांतल्या लोकांकडेन आपले विचार मांडले. मन की बात ह्या कार्यावळीचो हो 116वो भाग. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या मन की बात कार्यावळींत विकसीत भारताचेर नेट दिलो. देशांतल्या तरणाट्यांनी राजकारणात भाग घेवपाचो तांणी उलो मारलो. विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग माध्यमांतल्यान तांणी तरणाट्यांक देशांतल्या राजकारणात वांटेकार जावपाचो उलो मारलो. विवेकानंद जी की जयंती पर देश युवा दिवस मनाता है. अगले साल स्वामी विवेकानंद जी की 162वीं जयंती है. इस बार इसे बहुत खास तरीके से मनाया जाएगा. इस अवसर पर 11-12 जनवरी को दिल्ली के भारत मंडपम में युवा विचारों का महाकुंभ होने जा रहा है और इस पहल का नाम है विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग. भारत भर से करोड़ों युवा इसमें भाग लेंगे. जिनके परिवार का कोई भी व्यक्ति और पूरे परिवार का पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, ऐसे 1 लाख युवाओं को, नए युवाओं को राजनीति से जोड़ने के लिए देश में कई तरह के विशेष अभियान चलेंगे. विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग भी ऐसा ही एक प्रयास है. एक पेड़ मां के नाम अभियानाअंतर्गत देशात 100 कोटी लोकांनी झाडां लायल्यात. माफ करा, 100 कोटी झाडां लोकांनी लायल्यात ताची तांणी तोखणाय केली. ह्या वेळार तांणी शेवण्यांच्या संवर्धनाचेर लोकांनी लक्ष केंद्रीत करपाचें आवाहन केलें. गयाना भेटे अंतर्गत थंयचे राष्ट्रपती आनी तांच्या घरकान्नीन एक पेड़ मां के नाम अंतर्गत झाड रोयले अशें तांणी मुखार सांगलें. यहाँ 24 घंटे में 12 लाख से ज्यादा पेड़ लगाए गए. राजस्थान के जैसलमेर में इस अभियान के द्वारा एक अनोखा रिकॉर्ड बना. यहाँ महिलाओं की एक टीम ने 1 घंटे में 25,000 पेड़ लगाए. बिहार में जीविका सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं ने 75 लाख पेड़ लगाने का अभियान चला रही है. महाराष्ट्रातल्या महायुतीच्या मोठ्या जैता उपरांत बसकेची वळेरी सध्या सुरू आसा. शिवसेना विधायक दलाची बसका आयज जातली. तातूंत शिवसेनेचे वांगडी आपलो फुडारी वेंचतले. एकनाथ शिंदे हांच्या पक्षान महाराष्ट्र विधानसभा वेंचणुकेत 57 सुवातो जिखल्यात. आपल्या वांगडी दळा वांगडा तांणी वट्ट 235 सुवातो मेळयल्यात. झारखंडात झारखंड मुक्ती मोर्चाक मेळिल्ल्या जैता उपरांत सरकार स्थापणुकेची प्रक्रिया नेटान सुरू जाल्या. महागठबंधन दळाची बसका मुखेलमंत्री हेमंत सोरेन हांच्या सरकारी निवासस्थानाचेर जातली. ह्या बसकेत महागठबंधनाचो फुडारी वेंचून काडटले. राज्यातल्या 81 विधानसभा सुवाताचेर INDIA आघाडीक 56 सुवाताचेर जैत मेळ्ळे, जाल्यार राष्ट्रीय लोकशाय आघाडीक 24 सुवातो मेळ्ळ्यात. झारखंड मुक्ती मोर्चाक 34 सुवातो मेळ्ळ्यात. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण राज्य मंत्रिमंडळांत मुख्यमंत्र्यांसयत 12 मंत्री आसूं येता. अशें जाल्यार काँग्रेस पक्षाक 4 मंत्रिमंडळां मेळूंक शकतात. मन की बात कार्यावळींतल्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी NCC अभ्यासक्रमांत वाडट्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येचेर आपले विचार मांडले. देशांतल्या तरणाट्यांनी NCC अभ्यासक्रमांत चडांत चड वांटेकार जावपाचो उलो तांणी ह्या वेळार मारलो. NCC अभ्यासक्रम तरणाट्यां मदीं देशप्रेम, शिस्त आनी फुडारपण जागयता अशें तांणी सांगलें. NCC देशाची सेवा करपाची भावना तरणाट्यां मदीं वाडयता अशें तांणी ह्या संदर्भात मुखार उलयतना सांगलें. महाराष्ट्रातल्या वेंचणुकेंतले जैत हो लोकांचो भाजपाचेर आशिल्लो विश्वास आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी जैता खातीर प्रतिक्रिया उक्तायतना सांगलें. भाजपान महाराष्ट्रात केल्ल्या उदरगतीची ही पावती आसा अशें म्हणत तांणी जैतिवंतांची तोखणाय केली. इतिहासीक जैतांत कार्यकर्त्यांचो वांटो मोठो आसा अशें तांणी ह्या संदर्भात उलयतना सांगलें. महाराष्ट्राचो रिजल्ट आणि झारखंडाचो रिजल्ट हे दोनूय रिजल्ट लागले. महाराष्ट्रात महायुतीक NDA एकदम खूप मोठ्या प्रमाणातले बहुमत ऑलमोस्ट 233 सीट 288 पैकी हे NDA आणि महायुती हांकां मेळिल्ले आसा. हांव महाराष्ट्राच्या जनतेचे खूप खूप आभार व्यक्त करता आणि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी, JP नड्डाजी, अमित शाहजी, एकनाथ शिंदेजी, देवेंद्रजी आणि अजितदादा पवार
हांचेय बी आनी आमच्या असंख्य महाराष्ट्रातल्या कार्यकर्त्यांचे खूप खूप अभिनंदन. तांच्यांनी केल्ले कश्ट हे खऱ्या अर्थात आमी जे म्हणटा आनी केल्ली विकासाची कामां ही फळाक आयली आनी खऱ्या अर्थात लोकांनी दाखोवन दिल्लें की लोकांचें मत हे विकासा खातीर आसा. लोकांचें मत जे हांवें म्हणटा तशें युवा शक्ती खातीर, नारी शक्ती खातीर, किसान शक्ती खातीर आनी गरीब कल्याणा खातीर आसा. फाटल्या 2.5 वर्साच्या कार्यकाळात तेंच्यांनी ह्या डबल इंजिनच्या सरकारात महाराष्ट्रात केल्लो विकास हो गेल्या थंयसर 70 वर्सांक विकास जावंक नाशिल्लो अशा पद्दतीचो विकास तांच्यांनी ह्या फक्त 2.5 वर्साच्या कार्यकाळात दाखोवन दिलो. आनी विकसीत महाराष्ट्र, विकसीत भारत 2047 हें स्वप्न साकार करपा खातीर लोकांनी हे मतदान केल्लें आसा. गोय नाटक संगीत अकादमी, कला संस्कृती मंत्रालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, गोय कोंकणी अकादमी, रवींद्र भवन साखळी आणि तसेच साभार सांस्कृतिक संघटनेच्या जोड पालवान साखळीच्या रवींद्र भवनात लोकनाट्य महोत्सव आयोजित जालो. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी ह्या सुवाळ्याचें उक्तावण केलें. ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें की आमची संस्कृती जपप आनी फुडल्या पिळग्यां खातीर ती दिवप हेंच ह्या सुवाळ्याचें मुखेल उद्दिश्ट आसा. आणि पयली फावटी अशा पद्धतीची लोकनाट्य सादर करता. आज आमी फाल्यां फक्त सादरीकरण न्ही तर तातूंतल्यान जशें जिरू गांवकार हांच्यांनी सांगला त्या प्रमाणे वेगवेगळ्यो गजाली 2 दिसांच्या ह्या सत्रांतल्यान भुरग्यांनी खरें आस्वाद घेवपाक जाय. लोककलेत भाग घेवपी कलाकार आसतलेच. लोककलेत भाग घेवपी कलाकार हे आवड म्हणून हे सातत्यान लोककलेत भाग घेत असतात. पण खऱ्या अर्थान जे लोककलेचे शिकपी भुरगे आसात, विशेष करून आमी म्हणटा की ह्या लोककलेचे अभ्यासक आसात, तांच्यांनी ह्या लोककलेचो आस्वाद घेवप, शिकप आनी जावपी 2 दिसांच्या ह्या चर्चा सत्रांत वांटेकारी जावप हे चड म्हत्वाचें आसा. आणि अशाच पद्धतीच्या ह्या कार्यक्रमात सरकारा कडल्यान सुरळीत कोंकणी अकादमी आसतली किंवा इंदिरा गांधी कला केंद्र आसतलें दिल्ली, या सगळ्यां कडल्यान हाचो सुरळीत सहकार्य आणि पाठपुरावो जाता. संसदेचे हिवाळी अधिवेशन फाल्याच्यान सुरू जातलें. ताचे पयलीं आयज सर्वदलीय बसका जाली. ह्या बसकेंत 32 पक्षांचे 42 वांगडी हाजीर आशिल्ले. संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू हांणी ह्या वेळार सांगलें की सरकार खंयच्याय विशयाचेर भासाभास करपाक तयार आसा, पूण भासाभाशे वेळार सगळ्यांचे सहकार्य मेळपाक जाय अशें तांणी मुखार सांगलें. गोवा स्टेट लीगल सर्व्हिस ऑथॉरिटी आणि गोवा हायकोर्ट बार असोसिएशना वतीन राष्ट्रीय कायदो दीस मनयलो. ह्या 75व्या वर्सुकी दिसा निमतान आयोजित कार्यक्रमात मुंबय उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश तशेंच गोंय राज्य कायदो सर्व्हिसीस ऑथॉरिटीचे एक्झिक्युटिव्ह अध्यक्ष न्यायाधीश महेश सोनक हांचे उलोवप जालें. सोनक हांणी व्हिडिओ क्लिप आनी विंगड संदर्भ दीत अमेरिकेंतल्या सगळ्यात पोरन्या संविधानाचे चड उतार उपस्थितां मुखार मांडले. ह्या वेळार गोंय हायकोर्ट बार असोसिएशनाचे अध्यक्ष कुयेलो पेरेरा, गोंय राज्य कायदो सर्व्हिसीस प्राधिकरणाचे वांगडी शेख शबनम आनी हेर न्यायमूर्ती आनी ज्येष्ठ वकील वांटेकार जाल्ले. So dear friends, we have every reason to be proud that our written constitution, which is the longest in the world, is batting at 75 not out. There have been some scares, but 75 not out is certainly something to be proud of. And today we have gathered to celebrate this achievement. But not just that, we have gathered here to affirm our faith in our constitution. Dr. Ambedkar, the father of our constitution, in this very month, 75 years ago, famously remarked that however good a constitution may be, it is sure to turn out to be bad because those who are called to work it happen to be a bad lot. He added, however, that a bad constitution may turn out to be good if those called to work it happen to be a good lot. पर्थ हांगा सुरू आशिल्ल्या बॉर्डर गावस्कर चषक कसलोपी क्रिकेट खेळात भारतान दुसऱ्या डावात ऑस्ट्रेलिया आड 534 धांवड्यांची आघाडी घेतल्या. यशस्वी जयस्वाल हाणें कसोटी माळेंतलो दुसरो शेकडो पार केलो. ताणें 161 धांवड्यो केल्यो. KL राहुल हाणीं ताका बरी साथ दीत 77 धांवड्यो केल्यो. विराट कोहलीन 100 धांवड्यो काडल्यो आनी तो नाबाद उरलो. भारतीय पंगडान 6 गडे व्हगडावन 487 धांवड्यांचेर आपलो खेळ घोशीत केला. जातूंत NK रेड्डीन
38, वॉशिंग्टन सुंदरान 29 आणि देवरत्त पड्डीकल हाणें 25 धांवड्यांचे योगदान दिलां. उपरांत दुसऱ्या डावात खेळपाक देविल्ल्या ऑस्ट्रेलिया पंगडाचे 12 धांवड्यांचेर 3 गडे बाद जाल्यात. जातूंत जसप्रीत बुमरान मॅक्सविनी आणि लाबुशेंग हांकां 0 आणि 3 धांवड्यांचेर बाद केले, जाल्यार मोहम्मद सिराज हाणें पॅट कमिन्साक 2 धांवड्यांचेर बाद केलो. ऑस्ट्रेलियाक जैता खातीर 522 धांवड्यांची गरज आसा, जाल्यार भारताक जैता खातीर आनीक 7 गडे बाद करपाची आवश्यकताय आसा. आणि आता निमाणे कडेन पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजीक संकेतथळाचेर लेगीत पळोवंक शकतात. त्या खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाक तुम्ही भेट दियात. तशेंच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 चेर उपलब्ध आसा. आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता. परतून मेळुया सांजेच्या 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. तो मेरेन नमस्कार.